आमी सगळीं जाणा जुनाचे 4 तारखेर हांगासर RMS कॉलेजी भितर लोकसभाची जी इलेक्शन जाली ताची कावंटींग 4 तारखेर जुनाचे जावची आसा आनी हाका लागून सावथ गोवा कलेक्टरान एक आदेश काडला की हे जे कावंटींग स्टेशन आहा त्या वाठारांतल्यान सगळीं जी स्कूल आसात एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात तांकां एक ऑर्डर धाडल्या की तांणी 3 तारीख तशें 5 तारीख बंद तांची इन्स्टिट्यूशनां व तांची स्कुलां बंद दवरची म्हूण आनी ती स्कुलां म्हणल्यार फातिमा हायस्कूल मारगांव, लॉयला हायस्कूल मारगांव, पॉप्युलर हायस्कूल मारगांव, महिला एंड नूतन हायस्कूल मारगांव, दामोदर कॉलेज आनी दामोदर स्कूल जे हांगासर आसा लागींच आसा, तशेंच ही RMS कॉलेज. सो हें कलेक्टरान केलें कित्याक जे कावंटींग जावची आसा ताका लागून जायते पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल सपोर्टर्स हांगासर कावंटिंगाक येवचे आसा आनी हें कावंटींग बरे भाशेन फेर आनी स्मुथली जावचे खातीर हो आदेश काडला. सो 3 तारीख ते 5 तारीख ही जी स्कूल्स व एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसात ती बंद आसतली आनी अशें जर पळयलें जाल्यार जीं स्कुलां हांगासर आहात मडगांवां ती जुनाचे 6 तारखेर चालू जातलीं. मडगांवच्या मतमोजणी केंद्रा लागीं आशिल्ल्या 4 स्कुलांक 3 दीस सुटी. मात गोंयभरच्या हेर स्कुलांकय 4 जुनाक सुटी दिवची म्हूण विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची मागणी. मात शाळा 4 जुनाकूच सुरू करतले म्हूण सरकार सध्या तरी ठाम. आतां सरकार पक्षांतले फुडारी शाळा 1-2 दिसांनी फुडें धुकलची म्हूण मागणी करपाक लागल्यात. गोंयभरचे कितलेशेच सरकारी कर्मचारी तातूंत पुलीस आनी स्कुलांचे कर्मचारी वेंचणूक ड्युटीर आसतात. स्कुलाच्या पयल्याच दिसा बऱ्याचशा जाणांची गैरसोय जातली म्हूण ही मागणी फुडें येवपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.